म्हज्या मोगाळ भारतीयांनो, नमस्कार. हे खेपे जेन्ना हांव मन की बात खातीर जीं पत्रां येतात, कॉमेंट्स येतात, तरातरांचे इनपूट मेळटात, जेन्ना हांव तांचेर नदर मारतालों, जाल्यार कितल्याशाच लोकांनी एक खूब म्हत्वाची गजाल उगडास करून दिली. मायगोवचेर आर्यन श्री, बंगळुरांतल्यान अनूप राव, नोयडांतल्यान देवेश, ठाणे सावन सुजीत ह्या सगळ्यांनी सांगलें, मोदीजी, हे खेपे मन की बात कार्यावळीचो 75वो भाग आसा. हे खातीर तुमकां परबीं. हांव तुमचे खूब खूब उपकार मानतां, कारण तुमी इतले बारीकसाणीन मन की बात हाका फॉलो केलें आनी तुमी वांगडा रावले. हो म्हजे खातीर खूब अभिमानाचो विशय, खोसदिणो विशय. हांव तुमचे उपकार मानतातूच, मन की बात कार्यावळ आयकुप्यांकूय देव बरें करूं म्हणटा. कारण तुमी सांगाताक नाशिल्ले जाल्यार हो प्रवास शक्य नासलो. अशें दिसता जशें ही कालचीच गजाल, जेन्ना आमी सगळ्यांनी मेळून एकाच वांगडा हो वैचारीक प्रवास सुरू केल्लो. तो 3 ऑक्टोबर 2014 वर्साचो दसऱ्याचो पवित्र दीस आसलो आनी योगायोग पळयात, आयज होळी दहन आसा. एका दिव्यांतल्यान दुसरो पेटूं आनी राष्ट्र आमचें परजळूं, हे भावनेन हो मार्ग आमी वेंचलो. आमी देशाच्या कोणशा कोणशांतल्या लोकांकडेन संवाद सादलो आनी तांच्या अलौकीक वावरां समजून घेतलें. तुमकांय जाणवलां आसतलें, आमच्या देशाच्या पयस पयसुल्ल्या पोतांचेर कितली आकांताची तांक आसा. भारत मातेचे वटयेंत कसली कसली रत्नां रावतात. हें एक तरेन एक समाजाक पळोवपाचो, समाजाक समजून घेवपाचो, समाजाची तांक वळखुपाचो म्हजे खातीर आगळो अणभव आसलो. ह्या 75 भागांनी कितल्या कितल्या विशयांक स्पर्श केलो. केन्ना न्हंयेची गजाल, तर केन्ना हिमालयाचे तेंगशेची गजाल, जाल्यार केन्ना रेंवटाची गजाल, केन्ना सैमीक अरिश्टाची गजाल, जाल्यार केन्ना मनीस सेवेच्या असंख्य काणयांची अनुभूती, केन्ना तंत्रज्ञानाचो आविश्कार, जाल्यार केन्ना अनवळखी कोनशान कितें नवें करपाच्या अणभवाची कथा. आतां तुमीच पळयात, नितळसाणीची गजाल आसूं, जावं आमचें दायज सांबाळपाची चर्चा आसूं, आनी इतलेंच न्हय, खेळणीं तयार करपाची गजाल आसूं, कितें नासलें, घडये इतल्या विशयांक स्पर्श केला की ते घडये मेजपास जावचे नात. हे मजगतीं आमी वेळावेळार महान व्यक्तींक आर्गां ओंपल्या, तांचे विशीं समजून घेतलां, जांणी भारत निर्मणींत मोलाचें योगदान दिलां आनी कितल्याशाच संवसारीक मुद्द्यांचेरूय चर्चा केल्या. तांचे कडल्यान उर्बा घेवपाचो यत्न केला. कितल्योश्योच गजाली तुमी म्हाका सांगल्यो, कितल्योच कल्पना दिल्यो. एके तरेन हे विचार यात्रेन तुमी एक एक करून वांगडा चलत रावले, जुडत रावले आनी कितें ना कितें नवें दीत रावले. हांव आयज ह्या 75व्या भागांत सगळ्यांत पयलीं मन की बात कार्यावळ यशस्वी करचे खातीर, समृद्ध करपा खातीर आनी ताचे कडेन जोडून राविल्ल्या दर एका आयकुप्याचे खूब खूब उपकार मानतां. म्हज्या मोगाळ भारतीयांनो, पळयात, कितलो व्हड सुखदिणो योगायोग. आयज म्हाका 75वी मन की बात कार्यावळ करपाची संद आनी होच म्हयनो स्वातंत्र्याच्या 75व्या वर्साच्या अमृत महोत्सवाच्या आरंभाचो म्हयनो. अमृत महोत्सव दांडी यात्रे दिसाच्यानूच सुरू जाल्लो आनी 15 ऑगस्ट 2023 वर्सा मेरेन चलतलो. अमृत महोत्सवा अंतर्गत कार्यावळी पुराय देशांत एक सारखे जायत आसात. वेगवेगळे सुवाते वयल्यान ह्या कार्यावळींचे फोटो, म्हायती लोक शेअर करतात. नमो ॲपाचेर अशेंच कांय फोटवां वांगडा झारखंडांतल्या नवीन हांणी म्हाका एक संदेश धाडला. तांणी बरयलां की तांणी अमृत महोत्सवाचे कार्यक्रम पळयले आनी थारायलें की तेवूय बी स्वातंत्र्य चळवळी कडेन संबंदीत उण्यांत उण्या 10 सुवातांचेर वतले. तांचे वळेरेंत पयलें नांव आसा भगवान बिरसा मुंडांचें जल्मस्थान. नवीन हांणी बरयलां की ते झारखंडाच्या आदिवासी स्वातंत्र्य सैनिकांच्यो काणयो देशाच्या दुसऱ्या वाठारांत पावयतले. भावा नवीन, तुमच्या विचारांक हांव परबीं दितां. सांगात न्हू, खंयच्याय स्वातंत्र्य सैनिकाची संघर्शाची काणी आसूं, खंयचेय सुवातीचो इतिहास आसूं, देशाची कसलीय सांस्कृतीक गजाल आसूं,
अमृत महोत्सवाच्या काळांत तुमी ती देशामुखार हाडपाक शकतात. देशवासियांक ताचे कडेन जोडपाचें माध्यम जावंक शकतात. तुमी पळयात, पळयता पळयता अमृत महोत्सव अशा कितल्याशाच उर्बा दिण्या अमृत बिंदूंनी भरून वतलो आनी परत अशी अमृत धारा व्हांवतली जी आमकां भारताच्या स्वातंत्र्याच्या 100व्या वर्सा मेरेन उर्बा दितली. देशाक नवे उंचायेर व्हरतली, कितें ना कितें करपाचो हावेस निर्माण करतली. स्वातंत्र्य चळवळींत आमच्या स्वातंत्र्य सैनिकांनी कितलेशेच त्रास हे खातीर सोंसले, कारण ते देशा खातीर त्याग आनी बलिदानाक आपली लागणूक मानताले. तांच्या त्यागाच्यो आनी बलिदानाच्यो अमर गाथा आतां आमकां एक सारके जापसालदारकेच्या मार्गा खातीर प्रेरणा दिवं. आनी गितेंत भगवान कृष्णान सांगलां, नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो हय कर्मणः. तेच भावनेन आमी सगळे आमच्या नीज लागणुकींक पुराय निश्ठेन पाळो दिवचो आनी स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाचो अर्थूय होच आसा. आमी नवे संकल्प करचे, त्या संकल्पांक साकार करचे खातीर मना काळजा सावन वावुरचें आनी संकल्प तोच आसचो जो समाजाच्या बऱ्या खातीर आसचो, देशाच्या बऱ्याचो आसचो, भारताच्या परजळीत फुडारा खातीर आसचो. आनी संकल्प तो आसचो जातूंत म्हजी स्वताची कसली ना कसली लागणूक आसची, आपले स्वताचे जापसालदारके कडेन संबंदीत आसची. म्हाका विश्वास आसा गीतेक पाळो दिवपाची ही भांगराळी संद आमचे कडेन आसा. म्हज्या मोगाळ भारतीयानो, पोरूं होच मार्चाचो म्हयनो आसलो देशान पयले खेपे जनता कर्फ्यू उतर आयकल्लें. पूण ह्या म्हान देशाच्या म्हान प्रजेची महाशक्त पळयात. जनता कर्फ्यू पुराय संवसारा खातीर एक अजाप जाल्लें. शिस्तीची एक आगळी देख आसली. येवपी पिळग्यो हे एक एक गजालीचो निश्चित अभिमान बाळगतली. तेच भशेन आमच्या कोरोना योद्ध्यांविशीं सन्मान, आदर, ताटां वाजोवप, ताळयो मारप, दिवे पेटोवप तुमकां अदमास आसचो ना. कोरोना योद्ध्यांच्या काळजांक कितली थाकाय दिल्ली ती. आनी तेंच तर कारण आसलें जाका लागून पुराय वर्सभर मात थकनासतना, मात थारनासतना ते घट उबे रावले. देशाच्या दर एकल्या नागरिकाचो जीव वाटोवपा खातीर प्राणपणान झुजले. पुरू ह्याच काळांतलो प्रस्न आसलो, कोरोनाचें वासीन केन्ना मेरेन येतलें. सांगात्यानो, आमकां सगळ्यांक खातीर अभिमानाची गजाल आयज भारत संवसारांतली सगळ्यांत व्हडली लसीकरण कार्यावळ चलयता. लसीकरण कार्यावळीच्या फोटवां विशीं म्हाका भुवनेश्वराच्या पुष्पा शुक्लाजीन बरयलां. तांच्या म्हणण्या प्रमाण घरांतल्या जाणट्यां मदीं वासिना खातीर जी उमेद दिसता ताची चर्चा हांवें मन की बात कार्यावळींत करची. सांगात्यानो, खरें आसा, देशाच्या कोणशा कोणशांतल्यान आमी अश्यो गजाली आयकतात, अशे फोटू पळयतात जे आमच्या काळजाक हात घालतात. युपीच्या जौनपुरांत 109 वर्सां पिरायेची जाणटी आवय राम दुलैयाजीन लस घेतल्या. अशीच दिल्लीतूय 107 वर्सां पिरायेच्या केवल कृष्णाजीन वासिनाचो डोस घेतला. हैदराबादेंत 100 वर्सां पिरायेच्या जय चौधरीजीन लस घेतल्या. आनी सगळ्यांक आवाहन केलां, लस मुजरत घेयात. हांव ट्विटर, फेसबुकाचेरूय पळयतां कशे तरेन लोक घरांतल्या जाणट्यांनी लस घेतले उपरांत तांचे फोटो अपलोड करतात. केरळांतल्या एका तरणाट्यान आनंदन नायरान जाल्यार हाका एक नवें उतर दिलां, वासीन सेवा. अशेच संदेश दिल्लीच्यान शिवानी, हिमाचलांतल्यान हिमांशू आनी हेर कितल्याशाच तरणाट्यांनी धाडल्यात. हांव तुमच्या सगळ्या आयकुप्यांच्या ह्या विचाराची तुस्त करतां. हे सगळे मजगतीं कोरोना कडेन झुजपाचो मंत्रूय मुजरत उगडास दवरात. वखदूय, झुजूय. आनी फकत हांवेंच उलोवपाचें अशें ना. आमकां जगपाचें आसा, उलोवपाचें आसा, सांगपाचें आसा आनी लोकांक वखदूय, झुजूय हाचे विशीं प्रतिबद्ध करीत रावपाक जाय. म्हज्या मोगाळ भारतीयानो, म्हाका आयज इंदोरांत रावपी सौम्याजींचे उपकार मानपाचे आसात. तांणी एका विशयाचेर म्हजें लक्ष आकर्शीत केलां आनी ताचो उल्लेख मन की बात कार्यावळींत करपाक सांगला. हो विशय आसा भारताची क्रिकेट खेळगडी
मिताली राजजी हांचो नवो रेकॉर्ड. मितालीजी हालींच आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटींत 10,000 धांवड्यो काडपी पयली भारतीय महिला क्रिकेटर जाल्यात. तांच्या ह्या पराक्रमा खातीर खूब खूब परबीं. एका दिसाच्या खेळांत 7,000 धांवड्यो काडपी बी त्यो एकसुरी महिला खेळगडी आसात. महिला क्रिकेटीच्या मळार तांचें योगदान खूब व्हड. 2 दशकां परस अधिक कारकिर्दींत मिताली राजजीन हजारांनी लाखांनी जाणांक प्रेरणा दिल्या. तांचे खर परिश्रम आनी येसाची काणी फकत महिला क्रिकेटरांकच न्हय जाल्यार दादल्या क्रिकेटरां खातीरूय एक प्रेरणा आसा. सांगात्यानो, हें उमळशीक वाडोवपी ह्याच मार्चांत जेन्ना आमी महिला दीस मनयताले तेन्ना कितल्याशाच महिला खेळगड्यांनी पदकां आनी विक्रम आपल्या नांवार केले. दिल्लींत आयोजीत केल्ल्या नेमबाजींत ISSF संवसारीक करंड सर्तींत भारत 300च्या सुवातेर आसलो. भांगरा पदकांच्या संख्येंतूय भारतान आघाडी घेतली. हें भारताच्या महिला आनी दादले नेमबाजां खातीर उत्कृश्ट प्रदर्शना खातीर जावपाक पावलें. हे मजगतीं PV सिंधूजीन BWF स्विस ओपन सुपर 300 टुर्नामेंटान रुप्या पदक जिखलें. आयज शिक्षण ते एंटरप्रेन्योरशीप मेरेन, सशस्त्र दळ ते विज्ञान आनी तंत्रज्ञाना मेरेन सगळेच कडेन देशाच्यो धुवो आपली वेगळी वळख निर्माण करतात. म्हाका चड खोशी हे गजालीची की धुवो खेळांत आपलो एक नवो आयाम निर्माण करतात. व्यावसायिक पर्याय म्हणून खेळ एक आवड म्हणून मुखार येता. म्हज्या मोगाळ भारतीयानो, कांय वेळा पयलीं जाल्ली मॅरीटायम इंडिया समीट तुमकां उगडास आसा न्हय? ह्या समिटांत हांवें कितें सांगिल्लें तें तुमकां उगडास आसा? स्वाभावीक आसा. इतल्यो कार्यावळी जायत आसतात, इतल्यो गजाली घडत आसतात. दर गजाल कशी उगडास उरतली आनी तितले लक्षांतूय खंय उरता. सहजीक आसा. पूण म्हाका बरें दिसलें. म्हजी एक विनवणी गुरू प्रसादजीन मन लावन फुडें व्हेली. हांवें त्या समिटांत देशाच्या लायट हावस कॉम्प्लेक्साच्या सरभोंवतणी पर्यटन सुविधा विकसीत करचे विशीं सांगिल्लें. गुरुप्रसादजीन तमिळनाडूचे 2 लायट हावस, चेन्नई लायट हावस आनी महाबलीपुरम लायट हावसाचे 2019चे आपले भोंवडेचे अणभव दुसऱ्यांक सांगल्यात. तांणी खुपूच उमळशीक वाडोवपी घडणुको शॅर केल्यात, ज्यो मन की बात आयकुप्यांकूय अजापीत करतल्यो. देखीक चेन्नई लायट हावस संवसारांतल्या त्या वेंचीक लायट हावसांतलो एक जातूंत एलिव्हेटर आसा. इतलेंच न्हय, भारताचो हो एकसुरो लायट हावस आसा जो शाराचे शिमे भितर आसा. तातूंत विजे खातीर सोलर पॅनलूय आसात. गुरुप्रसादजीन लायट हावसाच्या हेरिटेज म्युझियमा विशीं लेगीत सांगलां, जो मरीन नॅव्हिगेशनाच्या इतिहासाचेर उजवाड घालता. संग्रहालयांत तेलाचेर पेटपी व्हड व्हड दिवे, केरोसीन लायट्स, पेट्रोलियम वेपर आनी आदल्या काळांत वापरांत येवपी विजेचे दिवे प्रदर्शनाक दवरल्यात. भारतांतलो सगळ्यांत पोरणो लायट हावस महाबलीपुरम लायट हावसा विशीं लेगीत गुरुप्रसादजीन सविस्तर बरयलां. ते म्हणटात की ह्या लायट हावसाचे कुशीक शेकड्यांनी वर्सां पयलीं पल्लव राजा महेंद्र वर्मन पयलो हांणी बांदिल्लें उल्कनेश्वरा मंदीर आसा. सांगात्यानो, मन की बात मजगतीं हांव पर्यटनाच्या वेगवेगळ्या तासांचेर खूब खेपे उलयलां. पूण पर्यटनाचे नदरेन हे लायट हावस आगळेंच आसतात. आपल्या भव्य रचनेक लागून लायट हावस सदांच लोकां खातीर आकर्शणाचें केंद्र जाल्यात. पर्यटनाक उर्बा दिवचे खातीर भारतांतूय 71 लायट हावस सोदून काडल्यात. त्या सगळ्या लायट हावसांत तांचे तांकी प्रमाण संग्रहालय, एम्फी थिएटर, ओपन एअर थिएटर, कॅफेटेरिया, भुरग्यांची बाग, इको फ्रेंडली कॉटेजीस आनी लँडस्केपींग तयार करतले. तशी लायट हावसाची गजाल चल्ल्या जाल्यार हांव एका विलक्षण लायट हावसा विशीं तुमकां सांगपाक सोदतां. हें लायट हावस गुजरातच्या सुरेंद्रनगर जिल्ल्यांत झिंझुवाडा नांवाचे सुवातेचेर आसा. खबर आसा हें लायट हावस कित्याक खास आसा?
खास हे खातीर कारण जंय हें लायट हावस आसा थंयच्यान आतां दर्यावेळ 100 किलोमीटर परसूय पयस आसा. तुमकां ह्या गांवांत अशे फातर मेळटले जे सांगतात की हांगा एका काळार गजबजिल्ले बंदर आसपाक जाय. म्हळ्यार हाचो अर्थ पयलीं दर्यादेग झिंजूवाडा मेरेन आसली. दर्याचें आटप, वाडप, फाटीं सरप, इतले पयस वचप हेंवूय ताचें एक रूप. ह्या म्हयन्यांत जपानांत आयिल्ल्या भिरांकूळ सुनामीक 10 वर्सां जातात. ह्या सुनामीन हजारांनी लोकांक मरण आयलें. अशीच सुनामी भारतांत 2004 वर्सा आयिल्ली. सुनामी वेळार आमी आमच्या लायट हावजांत काम करपी आमचे 14 कर्मचाऱ्यांक वगडायल्ले. अंदमान निकोबारांत आनी तमिळनाडूंत लायट हावजांत ते आपली ड्युटी करताले. खर मेहनत करपी आमच्या ह्या लायट किपर्सांक हांव आदरपूर्वक आर्गां ओंपतां आनी लायट किपर्सांच्या वावराची तोंड भरून तुस्त तोखणाय करता. मोगाळ भारतीयानो, जिणेच्या दर मळार नवेपण, आधुनिकताय गरजेची आसता, नाजाल्यार तेंच केन्ना केन्ना आमचे खातीर वजें जाता. भारतांतल्या शेती मळार आधुनिकता काळाची मागणी आसा. खूब कळाव जाला. आमी खूब वेळ वगडायलो. शेती मळार रोजगाराच्यो नव्यो संदी निर्माण करचे खातीर, शेतकारांची येणावळ वाडोवचे खातीर पारंपारीक शेती वांगडाच नव्या पर्यायांक, नव्या नव्या सोदांक आपणावप तितलेंच गरजेचें आसा. धवल क्रांती वेळार देशान हाचो अणभव घेतला. आतां बी फार्मिंग लेगीत असोच एक पर्याय म्हणून मुखार सरता. बी फार्मिंग देशांत एक म्होवाची क्रांती वा म्होवाळ क्रांतीचो आधार जायत चल्ल्या. व्हड संख्येन शेतकार हातूंत येतात, इनोव्हेशन करतात. देखीक पश्चिम बंगालच्या दार्जिलिंगांत एक गांव आसा, गुरदुम. ऊंच ऊंच दोंगर, भूगोलीक आडखळी, पूण थंयच्या लोकांनी हनी बी फार्मिंगाचें काम सुरू केलां. आनी आयज हे सुवातेचेर तयार जावपी म्होवाक बरी मागणी वाडत आसा. ताका लागून शेतकारांची येणावळ वाडटा. पश्चिम बंगालच्याच सुंदरबन वाठारांतले सैमीक सेंद्रीय म्होव जाल्यार पुराय संवसार पसंत करता. असोच एक खाजगी अणभव म्हाका गुजरातचोय आसा. गुजरातच्या बनासकांठांत 2016 वर्सा एक आयोजन जाल्लें. ते कार्यावळींत म्हाका लोकांनी सांगिल्लें, हांगा कितलीशीच शक्यताय आसा. बनासकांठा आनी आमच्या शेतकारांनी कित्याक म्होवाळ क्रांतीचो नवो अध्याय बरोवचो न्हय? तुमकां आयकून खोशी जातली. इतल्या उण्या वेळांत बनासकांठा म्होव उत्पादनाचें मुखेल केंद्र जालां. आयज बनासकांठाचे शेतकार म्होवांतल्यान वर्साक लाखांनी रुपया जोडटात. अशीच एक देख हरियाणाच्या यमुना नगराचीय आसा. यमुना नगरांत शेतकार बी फार्मिंग करून वर्साक कितलेशेच टन म्होंव तयार करतात. आपली येणावळ वाडयतात. शेतकारांच्या ह्या मेहनतीचो परिणाम म्हळ्यार देशांत म्होवाचें उत्पादन वाडत आसा आनी वर्साक सुमार 1.25 लाख टन जालां. तातूंत व्हड प्रमाणार म्होंव विदेशांतूय निर्गत जाता. सांगात न्हू, हनी बी फार्मिंगांत फकत म्होवाचीच येणावळ जायना जाल्यार बी वॅक्सूय येणावळीचें एक व्हड माध्यम आसा. फार्मा इंडस्ट्रीज, फूड इंडस्ट्रीज, टेक्स्टायल आनी कॉस्मेटीक इंडस्ट्रीज दर कडेन बी वॅक्साक मागणी आसा. आमचो देश सध्या बी वॅक्स आयात करता, पूण आमचो शेतकार आतां ही स्थिती गतीन बदलता. म्हळ्यार एके तरेन आत्मनिर्भर भारत मोहिमेंत मजत करता. आयज जाल्यार पुराय संवसार आयुर्वेद आनी नॅचरल हेल्थ प्रॉडक्ट्सा कडेन पळयता. अशे स्थितींत म्होवाची मागणी आनिकूय गतीन वाडटा. म्हाका जाय देशांत चडांत चड शेतकारांनी आपल्या शेती वांगडाच बी फार्मिंगूय करचें. हें शेतकारांची येणावळ वाडयतली आनी तांचे जिणेंत गोडसाण घोळयतली. म्हज्या मोगाळ भारतीयांनो, आतांच कांय दिसां आदीं वर्ल्ड स्पॅरो दीस मनयलो. स्पॅरो म्हळ्यार शेरकां. कांय कडेन तांकां चकली म्हणटात, कांय कडेन चिमणी, कांय कडेन घान चिरिकाय म्हणटात. पयलीं आमच्या घराच्या वण्टीचेर, आशीकुशीच्या झाडां पेडांचेर शेरकां चिवचिवाट करतालीं. पूण आतां लोक शेरकांचो उगडास काडटना म्हणटात, फाटले खेपे कितल्याशाच वर्सां आदीं शेरकांक पळयिल्लें. आयज तांकां वाचोवपा खातीर आमकां यत्न करचे पडटात.
म्हज्या बनारसचे एक सांगाती इंद्रपाल सिंह बत्राजीन अशें एक काम केलां जें हांव मन की बातच्या आयकुप्यांक मुजरत सांगपाक सोदतां. बत्राजीन आपल्या घराकूच शेरकांचो आलाशिरो केला. तांणी आपल्या घरांत लाकडाचे अशे घोटेर केल्यात जातून शेरकां सुसेगातीन रावपाक शकतात. आयज बनारसच्या कितल्याशाच घरांनी ही मोहीम चल्ल्या. ह्या घरांनी एक आगळेंच सैमीक वातावरण निर्माण जालां. म्हाका जाय सैम, पर्यावरण, सुकणीं, सावदां जांचे खातीर जितलें जाता तितलें आमी करचें. देखीक एक सांगाती आसा बिजय कुमार काबीजी. बिजयजी ओडिशाच्या केंद्रपाडा वाठारांत रावतात. केंद्रपाडा दर्या देगेर वसलां. ताका लागून ह्या जिल्ल्याचे कितलेशेच गांव अशे आसात जांकां दर्याची उंच ल्हारां आनी चक्रीवादळाचो भंय आसता. हातूंत खूब खेपे खूब नुकसानूय जाता. बिजयजी हांकां उमजलें की जर ह्या सैमीक अरिश्टाक कोणूय आडावपाक शकता जाल्यार तो सैम. मागीर कितें? बिजयजीन बडाकोट गांवांतल्यान आपली मोहीम सुरू केली. तांणी 12 वर्सां मेहनत करून गांवा भायर दर्या वटेन 25 एकराचें कांदळीचें रान उबें केलें. आयज हें रान ह्या गांवाची राखण करता. अशेंच काम ओडिशाच्याच पारादीप जिल्ल्यांतले एक अभियंते अमरेश सामंतजीन केलां. अमरेशजीन ल्हान ल्हान रानां केल्यात जांकां लागून आयज गांवची राखण जाता. इश्टानो, अशे तरेच्या कामान जर आमी समाजा वांगडा रावले जाल्यार बरो परिणाम मेळटा. देखीक तामिळनाडूच्या कोयंबटूरांत एक बस कंडक्टराचें काम करपी मरीमुथू योगनाथनजी आसात. योगनाथनजीन आपल्या बशींतल्या प्रवाशांक तिकेट दिता तेन्ना ताचे वांगडा एक रोपूय फुकट दितात. अशे तरेन योगनाथनजीन कितलींशींच झाडां लायल्यात. योगनाथनजी आपल्या पगारांतले चडशे पयशे ह्या कामाचेर खर्च करतात. आतां इतलें आयकून असो कोण नागरीक आसतलो जो मरीमुथू योगनाथनजींच्या कामाची तुस्त करचो ना? हांव जाल्यार काळजांतल्यान तांच्या प्रेरक यत्नांक परबीं दितां. म्हज्या मोगाळ भारतीयांनो, वेस्टांतल्यान वेल्थ म्हळ्यार कोयरांतल्यान भांगर करप्याविशीं आमी सगळ्यांनी पळयलां, आयकलांय आनी आमी हेरांक सांगतात. हेच भशेन कोयराक पयशांत बदलपाचें काम चालू आसा. अशीच एक देख केरळांतल्या कोच्चीच्या सेंट टेरेझा कॉलेजीची आसा. म्हाका उगडास आसा 2017त हांव ह्या कॉलेजीच्या कॅम्पसांत एक पुस्तक वाचनाचेर आदारीत कार्यावळींत वांटेकार जाल्लो. हे कॉलेजीचे विद्यार्थी रियुजेबल खेळणीं तयार करताले, तेवूय खूबच क्रिएटीव पद्दतीन. ते विद्यार्थी पोरणे कपडे, भायर उडयल्ले लाकडाचे कुडके, बॅगां आनी बॉक्सांचो वापर खेळणीं करपा खातीर करताले. कांय विद्यार्थी पजल करताले जाल्यार कांय जाण मोटार आनी ट्रेन तयार करताले. हांगा ह्या गजालीचेर चड लक्ष दितात की खेळणीं सुरक्षीत आसपा वांगडाच चायल्ड फ्रेंडलीय आसची. आनी ह्या पुराय यत्नांत एक बरी गजाल हिवूय आसली की ही खेळणीं आंगणवाडींतल्या भुरग्यांक खेळपा खातीर दितात. आयज जेन्ना भारत खेळणीं उत्पादनांत फुडें वता जाल्यार कोयरांतल्यान गिरेस्तकाय हे मोहिमेंत हे आगळे प्रयोग खूब म्हत्वाचे थारतात. आंध्र प्रदेशांतल्या विजयवाडांत एक प्रोफेसर श्रीनिवास पदकांडलाजी आसात. ते खूब उमळशीक वाडोवपी काम करतात. तांणी ऑटोमोबायल मेटल स्क्रॅपांतल्यान कलाकृती केल्यात. तांणी केल्ल्यो ह्यो व्हड कलाकृती भौशीक बागांनी लायल्यात आनी लोक त्यो आवडीन पळयतात. इलेक्ट्रॉनीक आनी ऑटोमोबायल कोयराची रिसायकलिंगचो हो एक आगळो प्रयोग आसा. हांव परत एकदां कोच्ची आनी विजयवाडाच्या ह्या यत्नांची तोखणाय करतां आनी आस्त बाळगितां आनीकूय लोक अशे प्रयोग करपाक फुडें सरतले. म्हज्या मोगाळ भारतीयांनो, भारताचे लोक संवसाराचेर खंयूय वतात तेन्ना तांकां अभिमान दिसता की ते भारतीय आसात. आमी आमचो योग, आयुर्वेद, दर्शन अशें कितें ना आमचे कडेन जाचो आमकां अभिमान आसा. अभिमानाची गजाल सांगतात तेच वांगडा आमची थळावी भास, बोली,
वळख, भेस, खाणा जेवण तांचोय अभिमान बाळगितात. आमकां नवें आपणावपाकूच जाय आनी तीच तर जीण. पूण तेच वांगडा आदलें वगडावपाकूय जायना. आमकां खूब कश्टान आमचे आशी कुशीक आशिल्ल्या अफाट सांस्कृतीक दायजाचो सांबाळ करपाक जाय, नवे पिळगे मेरेन व्हरपाक जाय. हेंच काम आयज आसामांत रावपी सिकारी टिस्सौ मन लावन करतात. कार्बी आंगलाँग जिल्ल्यांतले सिकारी टिस्सौजी फाटल्या 20 वर्सां सावन कार्बी भाशेचें डॉक्युमेंटेशन करतात. एका तेंपार कार्बी आदिवासी भाव भयणांची भास कार्बी आयज मुख्य प्रवाहांतल्यान ना जावपाचे वाटेर आसा. श्री सिकारी टिस्सौजीन आपली ही वळख सांबाळपाचें थारायलें आनी आयज तांच्या यत्नांक लागून कार्बी भाशेच्या खुबश्या म्हायतीचें डॉक्युमेंटेशन जालां. तांकां तांच्या ह्या वावरा खातीर खुबशी तुस्त तोखणाय फावो जाली आनी पुरस्कारूय फावो जाले. मन की बात वरवीं श्री सिकारी टिस्सौजीक हांव परबीं तर दितांच, पूण देशाच्या कितल्याशाच वाठारांनी अशे तरेचे कितलेशेच साधक आसतले जे एका कामा फाटल्यान लागल्यात. तांकां सगळ्यांक परबीं दितां. म्हज्या मोगाळ भारतीयांनो, कसली नवी सुरवात म्हळ्यार न्यू बिगिनींग सदांच विशेश आसता. न्यू बिगिनींगचो अर्थ नव्यो शक्यताय, नवे यत्न आनी नव्या यत्नांचो अर्थ आसा नवी उर्जा आनी नवी उमेद. हेंच कारण आसा की वेगवेगळ्या राज्यांनी आनी वाठारांनी तशेंच विविधतायेन नटिल्ल्या आमच्या संस्कृतींत कसलेय सुरवातीक उत्सवा भशेन मनोवपाची परंपरा आसा. आनी हो वेळ नवी सुरवात आनी नवे उत्सव येवपाचो आसा. होळी वसंत उत्सव म्हणून मनोवपाची एक परंपरा आसा. ज्या वेळार आमी रंगां वांगडा होळी मनयतात, त्याच वेळार वसंतूय आमच्या चारूय वटांनी आनीक रंग मारता. ह्या काळांत फुलां फुलपाक सुरवात जातात आनी सैम जिवीत जाता. देशाच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी रोखडेंच नवें वर्सूय मनयतले. जावं उगादी, जावं पुथंडू, गुडी पाडवो आसूं वा बिहू, नवरेह आसूं वा पोइला, वा जावं बोईशाखा आसूं वा बैसाखी, पुराय देश उमेद, उत्साह आनी नव्या हावेसाचे रंगान रंगतलो. ह्या वेळार केरळांत सोबीत उत्सव विशू मनयतात. ते उपरांत रोखडोच चैत्र नवरात्रीचो पवित्र सण येतलो. चैत्र म्हयन्याच्या 9व्या दिसा आमचे हांगा रामनमचो पर्व मनयतात. हाका श्रीरामाच्या जल्म उत्सवा वांगडाच न्याय आनी पराक्रमाच्या एका नव्या युगाची सुरवात म्हणूनय मनयतात. ह्या काळांत चारूय वटांनी धूमधाम, तेच वांगडा भक्तीन भरिल्लें वातावरण आसता, जें लोकांक आनीक लागीं हाडटा, तांकां परिवार आनी समाजा कडेन जोडटा, आपसांतलें नातें घट्ट करता. ह्या सणांच्या निमतान हांव सगळ्या भारतीयांक परबीं दितां. सांगात्यानो, ह्या काळांत 4 एप्रिलाक देश इस्टर मनयतलो. जेजू क्रिस्ताच्या पुनर्जल्माचो उत्सव इस्टर सण म्हणून मनयतात. प्रतिकात्मक रुपान सांगचें जाल्यार इस्टर जिणेची नवे सुरवाती कडेन संबंदीत आसा. इस्टर हावेसांचें पुनर्जिवीत जावपाचें प्रतीक आसा. On this holy and auspicious occasion, I greet not only the Christian community in India, but also Christians globally. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, आयज मन की बात कार्यावळींत आमी अमृत महोत्सव आनी देशा खातीर आमचे लागणुकीची गजाल केली. आमी हेर सण आनी उत्सवांचेर चर्चाय केली. हे मजगती आनीक एक सण येवपाचो आसा जो आमच्या संविधानीक अधिकार आनी जापसालदारकेचो उगडास करून दिता. तो आसा 14 एप्रील, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरजी हांची जयंती. हे खेपे अमृत महोत्सवांत ही संद आनीक खास जाल्या. म्हाका विश्वास आसा बाबासाहेबांचे हे जयंतीक आमी निश्चित उगडास दवरपा सारखे करतले. आमच्या जापसालदारकेचो संकल्प करून तांकां आर्गां ओंपतले. ह्याच विश्वासान तुमकां सगळ्यांक सण परबांची परत एकदा परबीं. तुमी सगळे खुशाल रावात, तंदुरुस्त रावात आनी खूब खोस मनयात.
हेच इत्से वांगडा परत एकदा उगडास करून दिता वखदूय झुजूय. खूब खूब देव बरें करूं.